Safatoro detana Kazakle utkasota Ancha Krisace sotkuso Tuka donia tebe toita Sokoštari sota tuka Uskia kontit sota tuka Kushak porat sota tuka Suklit porat sota tuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता आनवालीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबास्त्यांव कॉस्ता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत दवरुया आमचीं 22 भुरगीं जीं पयलो कुमन्यांव घेवपाची आपली निमाणी तयारी करतात ही तांचे तयारेचेर तांच्या कुटुंबांचेर आनी तांच्या संदेशकारांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया भावार्थाची दिवटी पेटयता जिना संजू कुन्या आनी फामील नाकेली आवरोरा मिस्किता आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत आनी हे संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचोय सगळ्यांचो उगडास करुया आनी देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावूंक मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो देव आमचे सवेन जायतीं बरेपणां करीत रावता आनी ताची कौतीक विजमिता आमी सदांच वाखाणूंक आनी दिन वाचूंक फावो तरी आसतना जायते पावटी देव आमकां दिसाच्या दिसाक बरें करता तें आमी मानून घेवंक जायते पावटी फाटीं उरल्या आनी जें कितें आमकां मेळ्ळो ना ताचेच विशीं आमी घडये जायते पावटी रडल्या असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरबुद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो गौड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कराक म्हूण प्रार्थना म्हाका सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया दयाळ बापा तुजे बागयोन आंकवारी आंजलाची विनवणी मानून घे भुरग्यांच्या क्रिस्ती शिक्षणांत तिची मोगाची आनी शाणेपणाची देख घेवंक आमकां उर्बा दी तुजे खरे शिकवणेन थीर रावन आमचे सुगुणी जिणेन तुका महिमा दिवंक आनी पवित्र सभेचो परजोड वाडोवंक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां
भाग्यवन पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेले वाचप. पावलू देवाचो सेवक आनी जेजू क्रिस्ताचो दोन दूत ही चीट बरयता. देवान विंचून काडलोल्यांचो भावार्थ आनी खरे भोक्तीक पावयतल्या स्वताची ओळख वाडोवंक आनी तांकां सासणाच्या जिविताचो बोरवासो दिवंक म्हाका नेमला. फोट मारिना त्या देवान सोबार शेकड्या आदीं हें जिवीत बासायलोलें. पूण ताचो पुरतो वेळ पावतोच देवान आमच्या तारकान घाल्ल्या कायद्या प्रमाणें म्हाका करूंक लायलोले परकोटणे उद्देशी ताणें आपली येवजण उक्ती केली. आमच्या एकाच भावातांत म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिताक देवा बापाची आनी आमच्या सोडवणारा क्रिस्ता जेजूची कृपा आनी शांती हांव मागतां. तुका क्रेतांत पाटी दवरून हांवें येवचें कारण हें. तुवें ओगलें उणें कितें आसा तें तुवें थाऱ्यार घालचें आनी हांवें तुका करूंक लायलां तें मनांत दवरून दर एका शारांत तुवें वडील नेमचें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. पोतून म्हणुया. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारीकाराच्या फासांतलो आनी मोन्नानीक पिडेंतलो तोच तुका निवाडटलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाखां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपारच्या नास करतल्या ओरिश्टाक तूं भिवचो नाय. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पोर म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव वर्त्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोरशी पिडा पावचीच ना. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. स्वता पोरमणे आनी मोगान जेवन जो आमचे मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारकें घे सोर सगल्या वाटांनी आनी आमी वाडत वेतल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्विस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चतराय धरात.
बोक्षें वो भुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरान रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणीन तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन तीत आनी तिमोथ, टायटस एंड तिमोथी हांची परब करता. खरें म्हणल्यार तो दीस कालचो, पूण काल आमी रिपब्लीक डे आनी तशेंच आयतार, तर आयज तांची परब मनयता. हे दोगूय जाण पवित्र सभेचे बीस वाचले, विचून काडलेले फुडारी. आनी जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, बागेवन पावलू तिताक चीट बरोवन सांगता, तुका फाटीं दवरला म्हणजे आपणा बराबर व्हरोंक ना. ताचें कारण म्हणल्यार आतां तूं एक वडील कसो तुवें ही पवित्र सभा फुडें व्हरपाक जाय. म्हणटच फुडारीपण जें पयले पवित्र सभेन दिलोलें तें पवित्र सभा आनिकूय फुडें व्हरपाक जेजूची शिकवण सगल्यांक दिवचे पासत फुडाऱ्यांची गरज. जशें आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमी आयकता, जेजू आनीक ब्यास्तर जाणांक म्हणजे आपल्या आपोस्तलांक सोडून आनीक ब्यास्तर जाणांक वेंचून काडटा आनी तांकांय पाठयता देवाचें राज लागीं पावलां हें सांगूंक. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे हीं उतरां जेजून वापरल्यात. आनी त्याच बरोबर सांगलां शिसांक मागात आतां देवा लागीं. देवाचें राज वाडचे पासत हे वावराडी म्हणजे तुमीच ते वावराडी. हे वावराडी कशे हे लुवणे मुळणेक धाडचे पासत. भाव भयणीनो, आयज आमीय वावराडी. आयजूय वावर जायतो आसा, वावर काबार जावंक ना. जेजूचें मिसांव शेवटाक पावूंक ना आनी हें मिसांव फुडें व्हरपाक देवाचें राज आमचे मदीं आयलां तें आमी जियोवपाक आनी ह्या देवाच्या राज्याचे भुरगीं आमी सगलीं जावचे पासत. आमी बावतिजम घेतलेलीं तशेंच दुसरीं जाणीं आजून बावतिजम घेवंक ना, जाणीं आजून क्रिस्ताची खबर आयकूंक ना आनी आयकोनूय घडये आजून पासून मानून घेवंक ना, असल्या सगल्यांक एक फामील कशी, देवाच्या एक राज्याची एक पर्जा कशी आमी फुडें वचूंक हो वावर चालूच आसतलो. तर आमकांय जण एकल्याक आमचे भोंवतणी हो वावर आसा. आमी घडये सगळे बिस्प न्हय, आमी सगळे पाद्री न्हय, पूण आमी सगळे मिस्योनार आनी हेच मिस्योनार जे जेजून धाडले आपणा फुडें. तर आतां जेजू जेन्ना आमकां धाडटा तेन्ना जूंय जूंय आमी आसा भाव भयणीनो आमकां धाडून दिल्ले आसात, ऑलरेडी सेंट. जावं आमच्या वावराचे सुवातेर, जावं आमच्या कुटुंबांनी वो आमच्या घरांत जूंय आमी आसा, वो जूंय आमी लोकां बरोबर मिसळ जाता, जावं आमच्याच धर्माचे दुसऱ्या धर्माचे दुसऱ्या भावार्थाचे आमकां लोक जेन्ना मेळटा तेन्ना आमकां पाठयल्यात ह्या वावराक. तर जो वावर आमकां दिल्लो आसा तो मोगान आमी करचे पासत क्रिस्ताची तत्वां आनी मुल्यां आमी आमच्या जिवितांत घालून दाखोवपाक जाय. आमी क्रिस्ताची सेवा दुसऱ्यांक सवे पावोवपाक जाय. जेजून म्हणलां हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयलां. तर आमी जण एकलो हेंच करता हांव तेन्ना आमी जण एकलो आमच्या जिविता वरवीं आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं जेन्ना हें परगट्टा तेन्ना आमी हे मिस्योनार जाता. तर हीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया आनी निचेव करुया. आमी जेजूचो खुरीस आमच्या खांदार घेवन चलतल्या दिसाच्या दिसाक ज्या परिस्थितीन आमी आसा, आयची जी परिस्थिती आमची आसा ते परिस्थितीन जाता ते भाशेन आमचे असोक्तायेन आनी आमच्या किरकोळपणान देवाचें राज परगटूंक आनी देवाच्या राजाचे भुरगीं जावंक वावुरतल्या.
गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. Kalvaraco yon ogon Baba Velice Para Atasata Luzos Mogarun Tobe Doida Takae Poda Tigos Mata Mogal Baba म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोद मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, बागयोन तीत आनी तिमोथाच्या परबे दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती बोली प्रसन्न जावन पडे. तिचे उद्देशी तुज्या नांवाची महिमा परजोडूं आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां मेळूं. बऱ्या करण्यांनी भरलेलें आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळेन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तीत आनी तिमोत तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. तांची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्यार तुज्या वैभवान. उंचरगीत तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचरगीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठूया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी
एकाक्षीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. पिकाच्या दोनया लागीं मागात लुवणे मुळणेक वावराडी धाड म्हूण. हेंच मनान दवरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो विलास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेपणांत दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Rakun
moja, rakun rauta dispoti, mirung moga, moga moja. Tamela dusha rauta, Jesu Sartuja makasu iletawe machi asheka 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 karismaje suani 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 elanusha rakurata dispoti mirung moga moga moja rakurata dispoti mirung moga moga moja. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागेवन तीत आनी ती मोतान दवरलेलो आनी उचारलेलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उचारूंक आनी तांचे शिकवणी आनी देखी प्रमाणे जिवन ह्या भावार्थाक बऱ्या कोरण्यांनी गवाय दिवंक आमकां धाराळ करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. फाल्यां 28 तारीख उगडास करता. फाल्यां पोरगोटणार सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आनी मिसावांचेर आदारलेलो ऑपेरेटा आमच्या फिरगोजीन म्हणजे रेजिना मुंदी ग्रावंडार जातलो सांजेच्या 7:30 वाजता. 7:15 वाजता म्हणल्यार सगल्यांनी आपली बसका घेवची म्हूण मागलेली आसा. तर एकामेकाकूय कळोवचें. हो शो जातलो तो फ्री, ताका टिकेट ना. सगल्यांनी जाता ते भाशेन येवचें, एकामेकाकूय आपोवचें. हो निमणो शो जातलो ह्या वर्साक आनीक ताचे शो जावचे ना आख्या गोंयांत. तर ह्या पासत सगल्यांनी आमी तो पळोवपाक हो सोयेक घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बराबर उत्सवाचे मागणे. स्वर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रितीमोगाचो उजो तुझ्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां थोको नासतना वपूं तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या खऱ्या भविश्यान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी महिमा परसोडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सुरगुणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या ससनाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. Utraciał sława,
Tu yang kasa bando